जे तुमचेच मिनिस्टर आसा ते कडेन इलेक्शन लडोवंक शकता सो हेजेर तुमी कितें अरे पार्टी डिसायड करतले ते कितें तें म्हाका विचारून कितें करता पार्टी कडेन विचारा पूण मला जर पार्टी डिसायड करतले जाल्यार तुमी वेलकम करता पार्टीचे डिसिजन तें तुमची पार्टी तिकेट जी असता हो इंडिव्हिज्युअल घेवंक शकना भारतीय जनता पार्टीन शिस्त आसता खुबश्यो गोश्टी आहा आनी हें करता तेन्ना पार्टी डिसायड करतले कोणाक कितें करपाक जाय हांवें खूब जाण पकड करता तुमकांय खबर आहा कुचड्यार कितें चल्लां तें सो आतां गोंयान एकूच कुचडो दिसता आनी खंय तशें व्हडलेशें कांय ना काय उलोवन काय फायदो ना पार्टी डिसायड करतले कितें पूण बीजेपीचे आयज ती उमेदवार अशें दिश्टी पडटा कारण एक तुमी जाले दुसरो हांव उमेदवार न्ही आमदार मरे बीजेपीचो ना फुडले 2027 इलेक्शनाक अशें सो हाजेर कशें कितें तुमी आयज मिटिंगेन उलयला बीन कितें हाजेर कितें उलोवपाचें कित्या बद्दल जे आतां आमी पळयता की मिनिस्टर आयज एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार ती कॅम्पेनीची स्टार्टूच कशी आयज देवळान वचून तांच्यांनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका हांवें पळोवना पूण कितें मेसेजी येयल्ल्यो पयल्यो हांवें इज बीजेपी अगेन्स्ट यू सर I don't know. I am in the core committee. What are you asking me? You ask the Honorable President Damu Naik who is against me and who is not against me. What should I comment? पूण तुमी कांयच उलोवना आयज डिसायड मिटिंगेन करता की तांकां थंय तिकेट दिवचें म्हणून जर तुमी वेलकम करतले मागीर हांव पार्टी ना जर पार्टी डिसायड पूण करीत कोर कमिटीन आसा न्ही तुमी कोर कमिटी अध्यक्ष सांगतलो तुमी अध्यक्षाक प्रश्न विचारपाचे अध्यक्ष सांगतलो कितें आहा तुम्ही आता But are you ready, sir? लीडर बीजेपीचे पयलींसान आहात तुमचं दिसता की हे तुमचे इनजस्टीस कसलो इंजस्टीस रे अरे इलेक्शन येवपाची आहा 6 म्हयने आहा 6 म्हयने फेब्रुवारी मार्चान इलेक्शन जातली आज आमी ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 6 म्हयने आहा कोण कितें जातलें देवा खबर आमी जिते उरतले वो मरतले वो कोण उरतलो आनी कितें जातलें कोणाक खबर तेजे पयलीं उलोवंक काय पूण अशें कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन की बीजेपी इतकी अट्रॅक्टेड आहा सगळे तीन आयज लोकांक चड काम केलें आसतलें हांवें सो आतां कांय काम करपाचें ना म्हणटा आतां इंट्रस्ट दाखयता आसतलें अशें दिसता म्हाका खबर ना म्हाका हांव डिसायड करूंक शकना म्हजी तिकेट हांव डिसायड करूंक शकना हांव म्हजी तिकेट दितरी म्हाका निवडून हाडपाक लोक डिसायड करतले सो ते मागीर कितें आसा तें मागीर टायम आसा पार्टी आस्क्स यू टू स्टेप डाउन विल यू I have always stepped down in a lot of things. What step down in what? तुम्ही सॅक्रिफायस केला मिनिस्टर Oh, what? As an MLA to step down? What way? MLA step down? Now is a question of stepping down. Because we are 32. That's why I did tell me to step down as MLA also. The question will not come. You are stepping down. Now for whom? पण आता आज कमिटी मिटिंग किती Damu होतं